स्पीकर हो तेजस्वी सूर्या कर्नाटकाचो बेंगळूरच्यान निवडून आयिल्लो MP आसा. तो भारतीय जनता पार्टीचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की अशें जो कार्यक्रम करपाक आमी पळयता आनी तांकां विचारलें तुमचे अवेबिलिटी, ही वॉज व्हेरी हॅपी टू से नो आय वूड लायक टू कम. आनी आपूण जावन फुडें येवन ताणें फॉलोअप करून इज कमिंग. प्रोफेशनली ही इज एडवोकेट एंड ही इज जस्ट अबाउट 35 years. सो आमची रिक्वेस्ट आसा तुमकां सगळ्यांक की आमकां जाय तशी पब्लिसिटी दिवन तेजस्वी सूर्या येता हाजे बद्दल तुमी इन्फॉर्मेशन सारकें दिवन मॅक्झिमम पब्लिसिटी दिवची. इज अ व्हेरी नायस स्पीकर. आय एम व्हेरी शुअर एवरीबडी विल एन्जॉय हिज टॉक्स. थँक्यू. ते विचारपाचें आसा म्हणजे प्रमुख भाषण सुरू जावच्या पयलीं 13 तारखेर आमी एक मनोहर भाईच्या जिवनाचेर आदारीत 10 मिनटाची डॉक्युमेंटरी प्रकाशीत करतले आणि आमच्या फोंड्याच्याच कार्यकर्त्यांनी स्वप्नील शेटकार आणि त्याचे साथीदार आणि ती तयार केली आसा. तेचे सादरीकरण त्या निमतान जातले 13 तारखेक. हॅलो, मेधा मनोहर पर्रेकर ट्रस्टच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे हांगा स्वागत. श्री मनोहरबाईंच्या 70व्या जयंती निमित्त त्यांच्या येणाऱ्या 13 डिसेंबराक 70वी जयंती जाता. तो कार्यक्रम तेजी थोडीफार माहिती दिवपा खातीर आयज आमी जमलेले आसा. संस्थेचे अध्यक्ष संजय वालावलकर, ट्रेजरर प्रशांत बर्वे, उपाध्यक्ष विवेक केरकर आणि हांव स्वता महेश कोरगांवकर, सेक्रेटरी ह्या संस्थेचे नात्यान. तुमच्या सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता आणि आता तुमका इन्विटेशन दिता की 13 तारखेर सांजचे 6 वरांचेर, पावणे 6 वरांचेर तुम्ही सगळ्यांनी हनुमान थिएटर म्हापसा हनुमान नाट्यगृह हांगा उपस्थित रावचे. हो कार्यक्रम कशा धर्तीचेर आनी कसो कितें आसतलो हें हांव संजय वालोलकर हांकां विनंती करता की तेणी तुमकां सविस्तर सांगचे. नमस्कार, देव बरें करूं सगळ्यांक. येता तर 13 डिसेंबर शेनवार दिनांक 13 डिसेंबर म्हापशाचे सुपुत्र मनोहरबाई 70 वर्सां पूर्ण जावपाची आशिल्ले, जिवीत आशिल्ले आणि हो कार्यक्रम साजरो करपाचें कारण, मोठ्या प्रमाणात साजरो करपाचें कारण अशें की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची शताब्दी वर्ष चालू आसा. संघाक स्थापन जाल्ल्यापासून विजयादशमी 2025 ते विजयादशमी 2026 म्हणजे दसऱ्या दिसा 1925 सालात संघाची स्थापना नागपुरात जाली आणि आता आम्ही पळयतात 100 वर्सां पूर्ण जाली आणि वेगवेगळे कार्यक्रम सगळ्या देशभर जगभर चालू असतात. संघाचे संघटनात्मक कामाचे कार्यक्रम चालू असतात आणि त्याचबरोबर सामाजिक संस्थांतर्फे, सांस्कृतिक संस्थांतर्फे, सेवा संस्थांतर्फे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात सगळ्या देशभर चालू असतात. हो कार्यक्रमाचा उद्देश आमचो संघ शताब्दीचो एक मोठो कार्यक्रम म्हापशान जावचो आणि तो सुद्धा ज्यांनी म्हापशान आपली संघाची वाटचाल सुरू केली 1967 सालान 1967 सातेरी साहेब शाखेचो तो स्वयंसेवक म्हणून आम्ही 5 जाण त्या शाखेर पयले आशिल्ले. तातूंत मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. त्यामुळे आमकां
म्हापशान हो कार्यक्रम जावचे अशें सगळ्यांकूच दिसलें ह्या संस्थेतर्फे कार्यक्रम करप आनी 70वा वाडदीस मनशाच्या आयुश्यान 50वा 60वा 70वा 80वा हो वाडदीस किंवा जन्मदीन मोठ्या प्रमाणात साजरो करपाची आमची परंपरा आसा आनी ज्या व्यक्तिमत्वाचो सगळ्या म्हापशाच्या संघकार्याक संयोजकांक अभिमान दिसता अजूनय आनी सगळ्या देशभर जाची आठवण अजूनय काडटात की मनोहर पर्रीकर आसूंक जाय आसलो अशा प्रकारचे प्रतिक्रिया तुमकां सुद्दां दिसता आसतली त्यामुळे हो कार्यक्रम त्याच्या व्यक्तिमत्वाक साजेचो असो कार्यक्रम आमी ठरयला सेवा क्षेत्रांत आमी मेधा पर्रीकर ह्या नांवान संस्था 2003 चालू केली आणि हालींच आमी तेचें नांव थोडेशें सुदारणा करून मनोहराचें नांव घालून नवीन पद्दतीन कामाक चालू केली सांस्कृतीक सामाजीक सेवा शैक्षणीक ह्या सगळ्या क्षेत्रांत आमी फुडल्या कांय वर्सांत काम करतले आणि हो कार्यक्रम म्हापशान घेवपाक आमकां खूब आनंद दिसता आणि अतिशय सुंदर अशें अत्याधुनीक हनुमान नाट्यगृह संस्थेन महारुद्र संस्थेन तयार केल्लें आसा आनी आमच्या ह्या संस्थेचो पयलो कार्यक्रम त्या नाट्यगृहांत जाता ह्याय बद्दल आमकां खूब आनंद जाता ह्या कार्यक्रमाक त्याची माहिती त्या 13 डिसेंबरच्या कार्यक्रमाचो अध्यक्ष श्री विवेक केरकार दितलो ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांकूच दिसलें की एक तरुण व्यक्तिमत्व उपस्थित आसचें तरुण श्रोतावर्ग उपस्थित आसचे म्हणून आमच्या सगळ्यांचें एकमत जालें की तरुण खासदार सगळ्या देशभर जाचें नांव आसता असो तेजस्वी सूर्या प्रमुख पावणे म्हणून येवपाचो आसा आनी हो कार्यक्रम एक संस्मरणीय जातलो हो कार्यक्रम एक मोठो दिशादर्शक जातलो आमी ह्या कार्यक्रमाचो विशयूच असो दवरला की संघ संरक्षण आणि मनोहर म्हणजे मनोहरबाईची सुरवात संघांतसून जाली आणि संरक्षण म्हणजे जो रक्षामंत्री जालो देशाचो सर्वोच्च पद गोंयकारांक येदे व्हडलें पद केन्ना मेळूंक ना पण सगळ्या देशाची सुरक्षा सगळ्या राज्यांची सुरक्षा असो विशय आणि जेची आमी प्रत्यक्ष कारवाई तांणी केल्ल्या कामाची पावती आमकां ऑपरेशन सिंदुरान सगळ्या जगाक पळोवंक मेळ्ळी आनी सगळ्या जगाक मनोहर पर्रीकराची याद काडली त्या 4-5 दिसांक त्यामुळे हो कार्यक्रमाचो विशय आमी संघ संरक्षण आनी मनोहर असो दवरला म्हणजे संघाक ताचे आशिल्ले योगदान संघाचो स्वयंसेवक म्हणून ताचे आशिल्ले व्यवहार चारित्र्य असे सगळे विशय आणि संरक्षण ज्या देशाक खंयच्या देशाक सुरक्षा किंवा संरक्षण विशय अतिशय म्हत्वाचो आसता आणि जेमतेम 2.5 वर्सांनी ताणें जें काम केलां सुरक्षा आणि संरक्षण ह्या विशयात ते अभूतपूर्व अशें आसा आणि तुमकां खंयचो आर्मी मॅन किंवा निवृत्त पदाधिकारी सेनाचे मेळत जाल्यार ते द बेस्ट डिफेन्स मिनिस्टर एवर जेमतेम 2.5 वर्सांत त्यांनी काम केलां तातूंत सगळ्यांत मोठें काम म्हणजे 65 वर्सांची फायल किंवा व्यवस्था अडकून पडिल्ली ती म्हणजे OROP वन रँक वन पेन्शन स्कीम ताची अंमलात हाडपाची किंवा ती स्कीम प्रत्यक्ष रुपान हाडपाची रात दीस काम करून मनोहरान जेमतें एका वर्सा भितर ती स्कीम चालू केली त्या खातीर सगळे निवृत्त पदाधिकारी आसा आर्मी नेव्ही एअरफोर्साचे ते ताची पदोपदी याद करतात त्यामुळे ताका एक आदरांजली आमी दिवपाक सोदता संघाच्या शताब्दीच्या निमतान आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे जे काम करपाची पद्दत आसा किंवा वेगवेगळे विशय आमी करतात की राष्ट्रप्रथम आणि प्रत्येक वेळा तुमचें सहकार्य आमकां लागता म्हापशान तर सहकार्य अशेंच लाभचें कार्यक्रमाक प्रसिद्धी दिवची पयलीं आनी मागीर अशी हांव तुमकां विनंती करता आतां प्रमुख पावणे जे आसा ताच्या संदर्भात त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष विवेक केरकर
नमस्कार. मनोहरभाईचे उत्तुंग व्यक्तिमत्व, त्याचे तेजस्वी प्रखर व्यक्तिमत्व आणि तसंच तेजस्वी त्यांच्या जीवनाबद्दल माहिती दीपक आमच्या बरोबर असलेले तेजस्वी सूर्या. आणि ह्या तेजस्वी सूर्याच्या ह्या आमच्या मोठ्या कार्यक्रमात तुम्ही सगळेजण प्रसिद्धी दीपक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रेस मीडियाची मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात, त्याच्यावर सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता. खरे म्हणजे आबालवृद्धांचं लाडकं असं मनोहरभाई. आणि आजच्या सामाजिक किंवा जी पॉलिटिकल जे फील्ड आसा तेतून एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व आणि कसे आपण पॉलिटिकल करियर घडोवंक शकता किंवा एक चांगली व्यक्ती घडोवंक शकता याच्याकडे जर पळोवपाचें जालें जाल्यार म्हाका दिसता मनोहरभाई कडेन पळोवचेंच पडटलें. आणि अशें आमी म्हणटा आसतना जी यंग ब्रिगेड जी आसतली तांकां आमी टार्गेट करपाक सोदता की तेंच्यांनी चडांत चड तेंचे खुबशे गुण घेवचे. आणि त्या निमित्तान आमची सगळ्यांची जबाबदारी आणि तुमची प्रेस मिडियाची सुद्धा जबाबदारी की हो प्रोग्राम जास्तीत जास्त लोकांकडे पावचो. तर त्याबद्दल तुमच्या सगळ्यांकडे ही विनंती असा की तुम्ही मोठी कव्हरेज करची आजच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साची किंवा ह्या कार्यक्रमाबद्दल. आणि कार्यक्रम झाल्याबद्दल नंतर सुद्धा तुम्ही एक मोठ्या प्रमाणात त्याची सगळीकडे प्रसिद्धी करतले अशी आमकां खूप आशा असा. आणि सगळ्यांचे परत एकदा धन्यवाद म्हणून थांबतो. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.